केंद्र सरकाराच्या 13 फ्लॅगशिप उपक्रमांतले 4 उपक्रम गोय राज्यात बरे तरेन राबयिल्ल्यान नीती आयोग समितीन गोयची तोखणाय केली अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिली। बुधवारा नीती आयोगाचो पुराय पंगड गोंयांत आयिल्लो। ह्या पंगडान घेतिल्ल्या बसकेंत राज्यातले सगळे सचिव उपस्थित आशिल्ले। ह्या बसकेंत स्वयंपूर्ण गोय हे उपक्रमाची लेगीत नोंद घेवन आयोगान गरजेच्यो सुचोवण्यो केल्यो। तशेंच नवे प्रस्ताव मांडपा विशीं लेगीत चर्चा जाली। सौर ऊर्जा आनी ग्रीन एनर्जी तयार करपा खातीर नीती आयोगाचो सहकार्य आसतलो अशेंय मुख्यमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें। कालच्या नीती आयोगाचे वायस चेअरमॅन श्री श्रीवास्तव आणि तांची डॉक्टर श्रीवास्तव आणि तांची पुराय टीम ही गोंयांत आयिल्ली। तांची म्हाज्या बरोबर आणि आमच्या होल सगळे सेक्रेटरीज ह्या सगळ्यांच्या बरोबर तांची मिटींग जाली। तांच्यांनी ज्यो गोंयच्यो 13 फ्लॅगशीप प्रोग्रामांतले 4 फ्लॅगशीप प्रोग्रामांनी आमी 100% जे अचीव केला, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, 100% हर घर नल से जल, 100% सॅनिटेशन, 100% आमी वॉटर आणि टॉयलेट्स इन स्कूल्स ह्या बरे वन ऑफ द बेस्ट स्कूलिंग आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरान जे आमी क्रिएट केला त्या बद्दलूय तेंच्यांनी आमचें खास करून अभिनंदन केलें। स्वयंपूर्ण गोयच्या कार्यक्रमाची तेंच्यांनी नोंद घेतली आणि स्वयंपूर्ण गोय कार्यक्रम तांच्यांनी बी स्वताहून स्टडी केलो आणि त्याच बरोबर तांच्यांनी काही सजेशन्सूय बी स्टेटी खातीर दिली। वेगवेगळे नीती आयोगाच्या थ्रू जे वेगवेगळी प्रपोजल्स वचपाक जाय ती प्रपोजल रेडी करपा खातीर ते आमकां मदत करतले। विशेष करून आमी म्हणटा ती इट इज एन मोबिलिटी विच इज एन ग्रीन मोबिलिटी आमकां जी एस्टाब्लीश करपाक जाय। ग्रीन एनर्जी जी आमकां सोलार एनर्जी ग्रीन एनर्जी जी जनरेट करपाक जाय ताज्या खातीर तेंच्यांनी वेगवेगळे प्लॅन्स हेल्प करपाचे इनिशिएटीव्ह दाखयल्या। अटल इनोवेशन आनी अटल इन्क्युबेशन्स ह्या सॅक्टरांत आमकां तेंच्यांनी मोठ्या प्रमाणात इनिशिएटीव्ह घेवन मदत करपाची तयारी दाखयल्या। सो दॅट आमची पुराय टीम तेंच्या कडेन कोऑर्डिनेट करून अशा पद्दतीचे वेगवेगळे इनिशिएटीव्स हे आमकां तेंच्यांनी हांगासर मदत करपाची तयारी दाखयल्या।